मोगांत जरिल्लो गंध जावन आसा कुटुंबा जिनियंत एकामेका मदलो संबंद. आमची हर एक क्रिस्तांव कुटुंबां जेजूचेर आनी ताच्या सक्तेचेर पातयेणी बरोवसो दवरली कुटुंबां जावंक जाय. तातूंत आमच्या कुटुंबांत कितें पुरा गरजेचें, क्रिस्तांव कुटुंबांत कितें पुरा गरजेचें आनी कितें पुरा आमी पाळोवंक जाय आनी ही गरज मात आमकां कितें शिकयता म्हणल्या विशयांत चडसो वेळ देवाच्या उतराच्या आदारान आमी नियाळ करूंक एक प्रयत्न करया. तुमी बायबल हाडला जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 16 अध्याय 30वी वळ उक्ती करा. 16:30 Acts of the Apostles chapter 16 verses 30. पौलो आनी सिलास बंदेंत आसले त्या वेळार तांणी स्तुती आराधन करता आसतना थंयसर सगळी भुंय कंपली आनी तांची बांदिल्ली सांकळी तुटून पडली आनी दारां उक्तें जालीं आनी त्या वेळार कितें घडलें म्हळ्यार थंयसर बरयलां. वर्सेस 29 वाचा. बंदेसाळेचो अधिकारी उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. म्हाका आमकां हांगासर थोडे आमच्या कुटुंबांक लघु जाल्लीं थोडी संगती आमकां आयकूंक मेळटात. इल्लें फाटीं आमी वाचून गेल्यार पळया. पौलो आनी सिलास दोगांय सोम्यांची सुवार्ता परगट करनासली, बरी खबर परगट करना आनी खंयचें वायट काम करना, बरें कामूच केल्लें, बरेंच करनासलीं. हें बरें करनासल्या वेळार सुवार्ता परगट करनासल्या वेळार बरी खबर हेरांक पसारनासल्या वेळार तांकां धरनान बंदेन घालतात आनी तांकां दगदणी मेळिल्ल्या वेळार कित्याक आसलें म्हणलें कित्याक अशें घडटा आमकां म्हणलें सवाल ताणें विचारनासतना, कित्याक अशें घडटा म्हणलें सवाल विचारनासतना ते दोगूय कितें करताले, देवाक स्तुती आराधन आनी मागणें करनासले. आमच्या क्रिस्तांव जिनियंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी नीज जावन क्रिस्ताक वळखल्या जाल्यार आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार नेक्स्ट ऑप्शन कितें म्हूण चिंतीना बगार आमच्या कश्टांच्या जिवितांत देवाक आमी स्तुती करता. हें लिसांव आमी आज आमच्या कुटुंबांक व्हरूंक जाय. मस्त जाणां सवाल विचारतात, आमी इतलें मागणें आमी करता, आमच्या कुटुंबांक कित्याक इतले कश्ट, आमच्या बिजनेसांक कित्याक इतले लॉस गे म्हूण सांगून. ताका जबाब जोब सांगता. जोबाक देवान उदार आनी उदंड मापान आशिर्वाद घाल्लें. मागीर इल्लीं वर्सां जाल्ले उपरांत एक पिडा ताका दिल्ली. त्या वेळार ताच्या कुटुंबांचे सांदे भुरगीं हर एकलें ताणें होगडयचें पडलें. हर एक ताणें होगडयलें. भलायकी होगडयचें पडलें. हर एक गेलें. लॉस, कंप्लीट लॉस. आनी अखेरीक ताजी पत्नी येवन सांगता, तूं आनीक कित्याक जिवंत आसाय, देवाक एक पडे शिराप घालून दुरसोन तुवें मेल्यार बरें न्ही गे म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तो एक कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार भोव अपुर्बायेचीं उतरां आमकां हर एकलें की आमकां कित्याक कश्ट म्हूण विचारतल्यांक ही जबाब. देवातून आमी सूख आपणायात खंय, कश्ट आपणोवंक जायना गे. देवान आमच्या जिवितांत आशिर्वादां दिल्ल्या वेळार, भलायकी दिल्ल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांचेर वयल्या वयर आशिर्वादां ओतल्ल्या वेळार आमी कोणेंय सवाल विचारूना. वाय मी म्हूण विचारूना. वाय नॉट मी, म्हाका जाय म्हूण आमी सांगलें. इल्लें उणेंपणां आयिल्ल्या वेळार कित्याक तांकां पळय कितलो समाधान आसा, ती कितलीं बरीं आसा पळय, कित्याक म्हाकाच अशें घडटा म्हूण आमी विचारलां न्ही गे. आशिर्वादां मेळिल्ल्या वेळार, बेसावां मेळिल्ल्या वेळार, आमी मागिल्लें मेळिल्ल्या वेळार कोणेंय सोरना, सोम्या तांकां भलायकी बरी ना, म्हजी भलायकी बरी आसा, म्हज्या भलायकेंतलें अर्दें ताका दी म्हूण कोणें सांगिल्लें आसा गे. येदोळ पर्यंत कोणेंय सांगूना. त्या देखून संतोश आयिल्ल्या वेळार आमी कित्याक म्हाका म्हूण विचारोना जाल्यार दूख आयिल्ल्या वेळार कित्याक म्हाका मात्र म्हणून विचारचे अधिकारी
आमकां ना. तातूंत तो पळय अनेक अपुरबायेचीं उतरां सांगता. भोव गुंडायेचें चिंतापपाचें. तो म्हणटा दिवचें पुरा देवानंत, घेवचें ताणेंच. तातूंत दिल्ल्या देवाक केदाळा जाय तें खाण घेवचें अधिकार आसा. थोडे पडे आमच्या कुटुंबांत औचित्य मरण घडिल्ल्या वेळार हांवें कितलेगी जाणांक पळयलां मगाचें न्हू. हांव मिसाक वचना, हांव मागणें करना, इतलें प्रकार कितें मेळ्ळें म्हाका, देवान कितें दिलें म्हाका, इतले दीस दिल्लें कोणें तर. आमी कोणी सवाल विचारून गे मगाचें न्हू. जोब सांगता देवानच दिल्लें म्हाका आनी देवाक दिल्ल्या देवाक अधिकार आसा. तुमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसल्यार केदाळे तें धाकटें 1, 2, 3 वर्सांचें भुरगीं मोबायल कोणें खेळटा आसतना दोळ्याक बरें न्हय पुता म्हण तक्षण मोबायल कितें करतात कण घेतात. तें जेवतना मात दिवचें. कित्याक समाज जेविनात म्हण. जेवण जाल्लेंत मागीर मोबायल कण भितर दवरचें. कंटिन्यूस भुरग्यांक मोबायल दिल्यार कितें जाता. व्हडांक तुमकां कळीत आसा. देखून जेजू कितें म्हणटा, आमी पातकी, आमी उणेपणाचे व्यक्ती, चुकून पडचे व्यक्ती, केदाळे कोटेंचींचे व्यक्तीत आमी बरें चिंता आसतना देव तुका दिता आसतना बरें चिंतिना गे. देवाक कळीत आसा कोणें खंय कितलीं वर्सां कशें जियेचें म्हण. त्या देखून देवान दिता आसतना मोगान स्विकार केल्ली, देवान विचारतना मोगान आमी दिवंक आसा. कोणीय जावंक पुरो, कितेंय जावंक पुरो, खंयची घडी खंयची वस्तू कितेंय जावंक पुरो मोगाचें न्हू. देवान विचारले वेळार आमच्या कुटुंबांत दिवंक आमी तयार आसाची. तें जावन आसा. कालचे दीस आमी बोवार्थाच्या विशयान तें आमी नियाळ्ळें. कशें बोवार्थ आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. आनी तशेंच आज आमच्या कुटुंबांत आमी दिवंक शिकयचें. तातूंत पळया पौल आनी सिलास कितें करतात. कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवा आमी तुजी सुवार्ता परगट केला, तुज्या पुताची सुवार्ता हर एक कडेन परगट केला आमी. ताणें शिकयल्ले लिसांव आमचें मिसांव करून घेतला आमी आनी हर एक गांवांत जाग्यार वचून आमी परगट करचो. कित्याक आमकां इतली दगदणी म्हणलें सवाल ताणें विचारना. बघा ताणें कितें केलें, स्तुती केलें. आमकां एक कडेन हांव सेमिनरी जॉयन जावचे पयलें 4 वर्सां काम करनासलो. त्या दिसांनी एक सोशियल वर्क प्रोजेक्टान हांव काम करनासलो. थंय केरळाच्या एका फिरगजेक हांवें एक मिसांवा पासून सोशियल वर्काच्या मिसांवा पासून गेल्लो. थंयसर एका कुटुंबांक भेट करचें भाग म्हाका मेळ्ळें. त्या कुटुंबांक देस इजतोन कुमो करनासली. थंयसर गेल्लो. थंयसर गेल्ल्या वेळार म्हाकाचें न्हू आमच्या घरांनी सोबीत कुडां आसतात आनी त्या कुडाक बरें एक डोर आसता. त्या घरांनी 2 कुडां आसलीं. त्या दोनी कुडाक दारां हाजी कालेची रुखाची नासलीं. रॉड घालन प्रिजनान जेलान कशें आसता न्ही तशें घाल्लीं. आनी दोनी कुडां लॉक केल्लीं, डबल लॉक्स घालून लॉक केल्लीं. म्हाका तें वेता म्हणसा कळीत नासलें कितें कालें म्हणून. दोनी कुडांनी भितर एक कुशीन एक पूत आनी एका कुडान आनी एका पुताक भितर घाल्लें. कारण कितें गे म्हळ्यार तीं दोगांय मानसीक पिडेंत वळवळटालीं. आनी थंयसर आवय एकलीच आसली, बापाय सरल्लो. दोगांयकी आवय मोगान पळयताली. आनी म्हाका आपोवल्या त्या येजाकान सांगिल्लीं उतरां म्हाका आनी उडास आसात. ही आवय आजुनूय नीट रावला म्हळ्यार तें देवान केल्लीं असर्यां, तिणें केल्ली सेवा. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरगीं इतलीं क्रूर जाल्लीं गे म्हळ्यार खंयच्यान मेळटा ताणें तूं मारतालीं आवयक. आनी तांकां भितर घालचे पयलें म्हयन्याक एक 500 पटी म्हणी ती हात पांय फ्रॅक्चर जावन आस्पत्रांत आसताले. म्हळ्यार तितले क्रूर भुरगीं तीं आसलीं, मानसीक पिडेंत वळवळटालीं. आनी तिजे कडेन उलयता आसतना हांवें विचारलें एज ए सोशियल वर्कर, भये तुका दुसऱ्या कुटुंबांक आनी पळयत आसतना तीं भुरगीं मस्त शिकल्यात, बरे बरे कामांत आसात, आनी तुका ही दोगांय भुरगीं अशें मानसीक पिडेंत एक्स्ट्रीम लेवलार कश्टन आसतना तांकां खंय म्हणून आश्रय घाले म्हूण तुमकां बगूना गे. असलीं भुरगीं कित्याक जल्मले म्हणल्यार सवाल तुज्या मोतीक येवना गे. ताणें म्हाका पळोवन सांगलें एकच आन्सर, ह्या संवसारांत कितलेगी जाण काजारी जोडयांक काजार जावन वर्सां जालीं भुरग्यांचें देणें मेळूना. म्हाका सोबीत दोगां भुरग्यांक फावो केला. सोबीत दोगां पळयात हांगा कितले सोबीत दिसता पळया.
तांकां पळयल नीज जावन म्हाका तो ती सोबीत म्हूण बगुना कित्याक म्हळ्यार केस आनी परत सोड न्हू एक विद्रूप जाल्लीं तीं पळोवंक म्हाका सोबाय म्हणचें बगुना जाल्यार आवयक तीं भुरगीं सोबीत दिसतालीं कितले सोबायचीं भुरगीं दिलां पळया आनी लग्गी वचून ती उलोवंक गेले वेळ ताणें सोडले दोळे पळोवन म्हाकाच बी दिसले जाल्यार आवय मोगान हरयेकी स्विकार केले आनी ती म्हणटा म्हाका देवान एक न्ही दोग भुरगे दिलात देवाक अर्गां दिजे म्हणाली आनी परत्यान भितर वचून भुरग्यांक खावंक तिणें आनी दिलें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमच्या कोणायच्या घरांनी असलीं भुरगीं आसचीं नात कोणा ती आवय सोंसणीकायेची आवय तिणें सांगिल्लीं उतरां पळया कितलेगी काजर जोडयांक तांच्या कुटुंबांत काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणेंच ना म्हाका दोगां भुरगीं देवान उदार मनान दिलात आनी तीं असल्या पिडेंत आतां लागीं 18 वर्सांतून कश्टोन आसात एक न्ही 2 दीस न्ही 18 वर्सां 18 इयर्स आनी तीं भुरगीं आवय कोण म्हण तांकां वळख मेळना जाल्यार आवयक भुरगीं कोण म्हणली वळख आसा तातूंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पौलू आनी सिलासान केल्लें बरी आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमच्या काजरी जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार उणेंपण आसतानी देवाक अर्गां दिवंक विसरनाकात एक उडास दवरा देवान दिल्ल्या वेळार मात्र आमी अर्गां दिवचें मात्र न्ही कुटुंबांत दिनातल्या वेळार आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय वी हॅव टू थँक गॉड फॉर एवरीथींग दुसरें जावन आसा सोंसणीकाय आमच्या कुटुंबांत भोव गरजेची आमी आज आयकल्लीं उतरां कोलेस्करांक बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 12वे वळीतून आमी वाचून गेला तेंसर कळटा आमकां देवान आमकां विंचून काडला देवान आमकां क्रिस्तांवांक विंचून काडला पोरनेसोलेंत आमी पळयता इस्रायल परजेक देवान विंचून काडलें आनी तांकां प्रत्येक परजा कडेन नेमल्ल्यान तांकां हर एक फावटी तांणी चुकले वेळार तांकां शिक्षा दिवन परत फाटीं आपोवन हाडून तांकां एक लिसांव आनी एक मिसांव दिल्लें तशेंच नव्या सोलेची इस्रायल परजा हांव आनी तुमी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां एक लिसांव पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटा आनी आमचें मिसांव जावन आसा आमच्या कुटुंबा जिविता द्वारे आमच्या कुटुंबांनी आमी त्या कुटुंबा द्वारे हेरा धर्माच्या लोकांक आमी एक आदर्श जायचे कशें आदर्श उलोवणें न्ही बगार आमच्या जिवना मुखांतर आमी एक आदर्श जाय हांव एक याजक जावन म्हज्या याजकी बेसांत तुमी कुटुंबाचें सादें जावन तुमच्या कुटुंबांत तुमी एक आदर्श जायचे कोणी पळयली म्हणजे ह्या कुटुंबा बरी तुमी जायचे ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಿರಿ म्हण सांगिजे आतां म्हणटात ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಡಿ म्हण आमची क्रिस्तांव कुटुंबा मुगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांनी पयलें पुरा कशें कळटालें क्रिस्तांव कुटुंब म्हळ्यार सेवेद्वारी आमची भुरगीं हायली इंटेलिजंट भुरगीं कित्याक म्हळ्यार तांच्या कडेन मोबायल नासतलें तीं शिकतालीं कॉन्सन्ट्रेट करतालीं मस्त जाणवायन बरोवलीं भुरगीं जावन आसलीं आतां मस्त एग्जामान फेल जावचीं फाटीं सरलीं पोकरी भुरगीं म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार कारण कोण मोगाचें न्हू खंयी एक कडेन आमी आमच्या मिसांवांत सुकून पडलो देवान थोड्यांक थोडी दिणी दिल्ली खंय जेजू सांगता आमकां वपार सांगता एकल्याक कितल्यांक दिल्लें खंय आनी एकल्याक कितल्यांक दिल्लें खंय आनी एकल्याक कितल्यांक दिलें कितल्यांक दिल्लें खंय एकल्याक 5 दिल्ले गे आनी एकल्याक 10 दिल्ले गे म्हजो येयलो बायबल पर्ण खंय म्हणी ऍड जावना गे म्हूण चिंता कितले दिल्ले गे एकल्याक 2 गे 2 1 5 एक समायक ऑर्डर हाड एकल्याक 1 दिल्लें गे मागीर आनी एकल्याक 2 मागीर आनी 5 3 न्ही 5 ओके सो अशें दिल्ल्या वेळार एक घेतलें आनी कितें केलें बरें काणपण काण पूर्ण दवरलें आयिल्लें ताका तुजें तुका म्हजें म्हाका म्हूण दिवन सोडलें 2 घेतलें आनी कितें केलें 4 केलें 5 घेतलें न्हू 10 आतां एक सामान जालें पळय तुवें सांगिल्लें सो आतां 10 जालें आनी एक घेतिल्लो आयिल्ल्या वेळार ताचें तें आसलें काण कोणाक दिलें 10 आसल्याक दिलें
तर आमकां देवान दिल्ले वेळार आमी कितें करीचें म्हळ्यार चड लेख देवाक आमी दिवंक आसा. कोणगी म्हाका अशें म्हणटालीं, खाजार जावन 4 वर्सां जाल्लीं फादर, भुरगीं ना म्हूण सांगून पुरा कडेन वचून मागणें करून जालें, पुरा डॉक्टरांक मेळोवन जालें, आंगोणें घालून जालें, मेळ्ळ्या पाद्र्यापांक ब्रदरांक सिस्टरांक पुरो एकच आंगोण घालून जालीं मागणें करा म्हूण सांगून. देवाची कृपा म्हणले बरी आमकां त्या भुरगीं जल्मालीं, एकच पटी न्ही वर्सां मागीर. सो त्या भुरगीं जल्मालीं. आतां तीं भुरगीं व्हड जालां, एकच खंत भुरगीं कित्याक जालां जल्मालीं गे म्हणशें भोगता आतां. नातले वेळार ना 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 आसले वेळार ही कित्याक जल्मालीं. ह्या भुरग्यांक जल्म दिवच्या बदलाक 4 माडा रोखमणी रोयले जाल्यार हे जाल्यार नारमणी पडटाले म्हणटात. मस्त नांव हे सांगतात, आयकनातल्या वेळार भुरगीं, हय की न्ही. आमच्या घरांनी आयकुची सदां डायलॉग से पुरो. अशें जाल्ल्या वेळार मगाच्या भावनांनी भयणीनो, कोणाक चड दिला ताणी चड लेख दिवंक आसा. आतां थोडीं चिंतूंक पुरो, म्हाका 5 जाणां भुरगीं आसात, एकच पाव पुरो आहलें कोण ना म्हूण. ना, देवान दिल्लें तेणें जाल्यार लेख किल्लें चड बरोवन दवरिचें. हे देखून भुरग्यांक जल्म दिला पावना, तांकां हांगासर जाणवाय दिला मात्र पावना मोगाचें न्हू. तांकां आमी क्रिस्तांव जिणी जियोवची कशी म्हूण शिकयची. मस्सणां शिकयनात. एक दीस हांव एक कडेन कुटुंबांत तांचे पिडेस्तां पासून मीस भेटोंक म्हूण गेल्लो करेजमान. सो मीस भेटयत आसतना त्या वाड्याची प्रसंगतां मेळ्ळीं, मिसाचें बलिदान आरंभ जाल्लें. आनी एक भुरगो म्हाका पळयल्यार म्हाकाच सरप्रायज जालें. हांव खंय म्हणी दुसरो दिसता गे न्ही, काले म्हणी जालें गे म्हणून तो हांवें सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं म्हणटाना म्हजो हातूच तशें पळयतालो. हांवें हाताक म्हणी कालें जालें ना, हात बरो आसा, कांय ना. मागीर उंडो उबारल्या वेळार हांवें चिंतलें खंय पाप भुरग्याक तरेपटी मोतीची पिडा आसता न्ही, सावूंक जायना, दुसरी पिडा आसता, अशें कालें जावंक पुरो कोण ना म्हूण चिंतलें. मागीर हांवें अशें पुरा केल्ले बरी तो भुरगो म्हजो हातूच पळयतलो आनी म्हाकाच पळयतलो. मागीर सकाळांकी मिसाच्या वेळार कुमगार दिता आसतना सकाळांची जीब आनी म्हाका पळोवचें, तांची जीब म्हाका पळोवचें. म्हाका एक तर विचित्र म्हणशें जालें. मागीर तीं भुरग्यांचो बापाय आनी आवय त्या भुरग्याक काडून मीस जाल्या मागीर आयिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें, देव दिता बाय तोरेपटी इल्लें उणेंपण दिता, टेंशन करीचें म्हणना, मागा मेळटा म्हळें मागणेचो पाद्रे म्हूण सांग. सो इल्ले वेळ जाल्ल्या उपरांत बापाय म्हण कालें पादा न्ही मागणें करा सामाद जाता म्हळें. कालें जालें म्हण न्ही भुरग्याक भलायकी ना बा, भलायकी बरी आसा. मागीर कालें जालें, तो अशें पळयतलो, वयर सकयल बरो पळयतलो, हातांनी बरो पळयतलो. तो पयले पडी मिसाक आयिल्लो फादराज म्हणलो. ताणें पयले पडी पळोवचें खंय, अशें मिसांनी भेटोवचें, काल्सांनी उखलची, काल्सींत वायन घालतना उदक घालता अशें तो पळयतलो, कालें बरें घालता पाद्रे म्हूण सांग. पयले पडी बसले बरी. ताणें करचें पळोवन हांवें चिंतलें खंय इल्ली मोती दसकात काय आसा कोण ना म्हूण. तशें करतलो. मुखार येवन ल्हान भुरगो न्ही, 8वी क्लासीचो भुरगो, 8ನೇ क्लास भुरगो, 8वी क्लास. तर हांगा कांय उणें ना गे. ना फादर 98, 99 मार्क्स जाय दाळे म्हणलो. वो खंडीत 90 घालनासतना सोडना म्हण चिंतलें हांवें. 98 मार्क्स मात्र न्ही, 90 घालूंक सद्याक सुरू करता, शेंत स्पीडर गेला म्हण. आनी तुमी इगर्जे कितें आपण तुमी क्रिस्तांव गे न्ही, आमी क्रिस्तांव फादर, ल्हानपण आमी क्रिस्तांव न्ही. तुमी इगर्जे कितें आपण हाडना. इगर्जेक आतां न्ही 18 वर्सां जाल्ल्या उपरांत ताका खंयची समर्थ ताणें आपणाय जे मनशां भोगता थंय वचून दी म्हूण आमी सोडलें फादर म्हणालो. ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, ल्हानपणांतू भुरग्यांक शिकोवण दिना जाल्यार खंडीत जावन आमकां भुरगीं मुखार बोबडतान बरयलीं भुरगीं मेळनात. आमचे भुरगें तें आतां मगाच्या भावनांनी भयणीनो केवल श्वास मात्र आसा. श्वास मात्र, विश्वास म्हणलो ना म्हूण हांवें चिंतलें. मस्ताना पेरंट्सांनी सांगिल्लें आयकून हांवें चिंतलें तशें न्ही. सुकून पडुल्लीं कुटुंबांची संदी तांकां बोवाडतांत वाडयचें आसलें, वाडोवनात.
ती पुरा बिझी जाली, थंय वचूंक मागण्यांक, हांगा वचूंक मागण्यांक, थंय हांगा पुरा बिझी जाली. एकलो भुरगो म्हाका म्हणटलो, म्हजे मम्मी केदाळा पळयल्यार रे फादर युट्यूबारच पडून आसता, आमचे कडेन उलोवंक तिका वेळच ना फादर. सकाळीं दनपारां सांजे राती सकाळीं फुल्ल मिड नायट म्हणसरी मागण्यांत करनासता. एक बसून उलया म्हळ्यार उलोवंकच ना. आनी तो भुरगो कावन्सिलिंगाक आयिल्लो, फादर म्हाका खंय म्हणी कावन्सिलींग दिया फादर बसून म्हूण. हांवें सांगलें घरा तुमगेर कोणी उलयनात की? ना फादर कोणी उलयना, पुरा बिझी आसात आमच्या घरा. बायेक तें टी व्ही म्हळ्यार जालें, मम्मीक युट्यूब म्हळ्यार जालें, पुरा बिझी आसा फादर, कोणायकी वेळ ना म्हाका दिवंक. आनी त्या भुरग्याक एक दीस आपोवन आनी बरें किन्नर हिलींग रिट्रीट करून जाल्ल्या उपरांत ताका बरें कावन्सिलींग दिवन हांवें सांगलें आका ह्या भुरग्याक कावन्सिलींग दिल्यार कांयच प्रयोजन ना. वचून ताच्या आवयक पयलें आपोवन आवयक आपोवन हाडलें, बरें कावन्सिलींग दिलें. सांगलें आल्या बाये तुजो भुरगो तुका जाय जाल्यार पयलें युट्यूब सोड, कितें गरज आसा तें मात्र पळय. केदाळे आयिल्लीं सिरियलां गेल्लीं सिरियलां पुरा पळोवन बसनाका, अडिगे माडुವುದು ಹೇಗೆ म्हण पुरा पळोवन बसचें नाका. तितलें पुरो तुका रेसिपी करूंक जायना घरा, गरजेचें मात्र पळय म्हण. मगाचें न्हू, तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरें शिकप दिवंक पुरो, बरी जाणवाय दिवंक पुरो, बऱ्या बऱ्या इस्कॉलांनी शालांनी तुमी तांकां एडमिशन करूंक पुरो. तुमी आवय बापूय जावन तुमची वेळ तांकां दिवना म्हळ्यार हरयेकी होगडयल्या बरी. तातूंत हांवें केदाळे रितीर आसतना कुटुंबांच्या विशयान उलयतना सांगचें, तुमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक दिया, कितें गरजेचें तें दिया, मर्जेचें दिनाकात, मर्जेचें दिनाकात. दिता आसतना भुरग्यांक तुमी दिवंक शिकया, दिवंक शिकया. ताचे पयलें तुमी वेळ दिया. मस्तपटी भुरग्यांक घरा रांदल्लें तें दितलें टेस्ट म्हणशें भोगना. थोडे पटी कितें करीचें, भायर आपोवन व्हरचें, वो थंय मार्गा देगेन मेळची गोबी मंचुरी आनी थंय पानी पुरी गी, थंय पुरा गलीज आसा, गळीत आसा, कडेन क्लीन आसना म्हण जाल्यार भुरग्यांक पासून एक म्हयने दोळे दांकून खायचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तुमी दिनातलें आनी कोण तो ना जाल्यार तें दिता, मागीर खंयच्याय कारणान तुमच्या हातांत तोय मेळना तेंय मेळना. ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲ ಇಲ್ಲ. देखून एक निर्धार तुम्ही सर्वनी कुटुंबाच्यांनी आज करूंक जाय. कुटुंबांत भुरग्यांक इल्लो वेळ दिया, भुरग्यांक इल्लो वेळ दिया, तांचे लागीं उलया, कितें जालें कितें उलोवचें की चड बसून आयका, सवालां मस्तीसा. आतांच्या भुरग्यांक सवालां विचारला जायना. एकलो भुरगो आसलो, तो आमच्या रितीरेक आयिल्लो. रितीरेक आयिल्ल्या वेळार राती सकाळीं न्हिदोवंक सोडुल्लें. भुरगीं न्हिदोवंक गेलीं सकाळीं. वो भुरगो वेता आसतना एक उशें कणग्यान गेल्लो. उशें कणग्यान गेल्लो, राती सक्कट लायट ऑफ केल्लेंत गोंच्या फॅनाक उशें अशें वयर उडयलें. उडयलें कितें जालें, कापसाचें हें पुरो सक्कडांच्या माथ्यार न्हिदलेंच्या माथ्यार पुरा कापूस पडलो. व्हडल्यान उबे रावन हालेलुया 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 पवित्र आत्मार बंदिदारे हालेलुया हालेलुया सगळें उठून पळयतात, वय पवित्र आत्मा माथ्यारच आसा. मागीर त्या भुरग्याक धरून हाडलें, फादराक करणोगी नडो येनागता म्हणून आपोवन व्हरून रावयलें आनी सांगलें, फादर ह्या भुरग्यान उशें वयर घालून फॅन अशें जालां फादर. पयलें अशें आहलें फॅन, एक फॅन पुरा पाडदावन गेलें. आतां भुरगीं बरो उठलां, तांकां न्हिदोवचें कशें. आतां न्ही राती 12:30 वरार तो भुरगो आयिल्लो. म्हाका हे पयलेंत पुरो साण जाली, ताका पळयलें एक पाटी हांवें. ताणें म्हाका पळोवन ताकाच म्हजी बिरमो दिसली कोण ना. तो म्हणलो, फादर इन ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ फादर, सॉरी म्हणालो. जायत वस टेन्शन करनाका आनी तशें करना ना फादर, हांव केदाळे करना. हांवें चिंतलें खंय वाळ्यान भरलो कोण ना, भुरगो कंप्लीट बदललो कोण ना म्हूण. गेलो सक्कडां न्हिदली, तोय न्हिदलो. वेता आसतना खाली हातान वचना, आनीक उशें व्हरून गेल्लो. कळ्ळें न्ही आनीक उशें कालें जालें म्हूण. एक फॅन अशें आहलें अशें घुंवल्लें, आतां दुसरें फॅनी अशें घुंवताना 2 वरां जालीं राती. त्या भुरग्याक धरून हाडलें म्हळ्यार, फादर तुमी पयले पटी आयिल्ल्या वेळार भुरग्याक भायर गेले जाल्यार येदाळ नीट समाध जातालो. आतां पळय कोणायकी न्हिदूंक ना राती, कोणायकी न्हिदूंक ना म्हूण. जाल्यार करचें कालें, हांवें कांय करूंक जायना न्ही. देखून ताका पळयलें हांवें, म्हाकाय मस्त पुरो सांगता राती 2 वरां म्हणून सर. ಫಾದರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫಾದರ್, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಅಂದರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ, ಇನ್ಮೇಲೆ ತಲೆದಿಂಬೆಲ್ಲ ಎಸಿಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಮುಂದಡ್ಲೆ. ಸೊ ಆಯಿತು ಫಾದರ್ ಸಾರಿ ಮುಣ್ಗೆಲ್ಲೋ ನಿದ್ಲೋ ಬುರ್ಗು.
थंय न्हिदलो सकाळीं उठता म्हणसरी ताणें कोणायक न्हिदूंक सोडूना. दिसाक आयकल्लें पुरा थंय तो सक्कडी करून दाखयतालो. कोणें पुरा कशें शर्माव दिल्लो, कशें प्रिजनरशीप केल्लें, कशें कीबोर्ड प्ले केल्लें आनी कशें दिंबी घाल्लें पुरा कर्ण आसल्या 600 भुरग्यांकी उठून बसयलें ताणें. सकाळीं उठतना करेक्ट टायमाक भुरगीं उठून वॉशरुमाक परत वचून रेडी जावन, कित्याक म्हळ्यार राती न्हिदूंकच ना भुरगीं कोणी. सक्कडांचें कंप्लेंट हो एक भुरगो भितर आसल्यार सक्कडांकी पाड करता हो म्हूण. जालें मागीर दुसरे दीस कुमसार ताच्या मागीर आंतरीक भलायकेचें मागणें विशेश आराधन आसलें. सो त्या आराधना वेळार कुमसाराच्या वेळार ताका सांगलें, आळे बाबा टेन्शन करनाका, वचून पयलें बरें कुमसार फादर कुमसार घे. कुमगार मेळिल्ल्या उपरांत 2 पडे कुमसार जाल्लो उडास म्हाका, ताज्या मागीर उडास ना. आतां गेल्यार की म्हणी म्हाका पाद्र्याप सोडचो ना, देखून हांव कुमसार जायना म्हणलो. टेन्शन करनाका, त्या पाद्र्यापाक कोणाक तुजी वळख ना, बेश्टे वचून दिंबी घाल. हो भुरगो गेलो, दिंबी गेलो. हांव पाटी येता राखल्यार यो पाटी हांव कोतना. सुमार वेळ जालो, मुक्काल घंटो जालो. कालें करता गे पाद्र्याप म्हण जोर करता गे भुरग्याक. कालें जालें, पळोवन उंतालो. मागीर सुमार वेळान आयलो. येता आसतना दोळ्यान परत दुकां. म्हाका कळ्ळें खंय गे पाद्र्यापान सामा जोर केला कोण नाका म्हण. आयलोच तूं मागीर म्हज्या पांयांकी पडलो. आसल्या पुरा 10-12 जाण पाद्र्या पांयांक पडलो. फादरान क्षमिसी, फादरान तप माडी दिनी. पुरा हांवें जालें कितें कोण म्हणे कालें सांग ना, कोणें कांय सांगू ना फादर, हांव मागणें करता सोडा फादर म्हाका म्हणलो. दिंबी घाल, मागणें कर, परत जालें. मागीर संजेर आराधन, भलायकेचें आराधन आसलें थंयसर, आंतरीक सुटकाचें आराधन. तो मुखार येना जाल्यार पुरो म्हण हांव चिंतलो. म्हळ्यार येवन राती सक्कडांकी 600 जाणां भुरग्यांक उठून बसयला हाणें. आनी हांगा आराधना वेळार मुखार येवन बसलो म्हळ्यार मागीर पुरो पाड करता म्हूण चिंतल्यार तो येवन दिंबी गेल्लो मुखारत आनी म्हाकाच अशें पळोवन आसलो. हांवें ताका पळोवन सोडलें, दुसरे कडेन पळोवन सुरू केलें. आनी ताका पळयल्यार म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन चुकता म्हूण दुसरे कडेन पळयलें. पुरा जालें, आराधन जाल्लें, तो रडता, मागणें करता, पुरा जालें. भुरगो कंप्लीट बदललो तिसऱ्या दिसा. थंयसर मुस्लिमांचो एकलो सावंड सिस्टम ऑपरेट करूंक आयिल्लो. तो ह्या भुरग्याक पळोवन तोय म्हाका पळयता मुखार बसून. हाणें परत कितें बरें केलें दारती परत ताणें पळयला. तो थंय न्हिदलो. तो म्हाका पळयता. रितीर जाल्ल्या वेळार तो म्हाका म्हणटा, अल्ला प्रार्थनेली हीगू ಆಗ್ತದಾ फादर? ಈ ಹುಡುಗನೇ ಸರ್ त्यात तो आनी वो एकत्र गांवची, त्या देखून बरी वळख ताकाय आसा. आनी तो बदललो मात्र नेमोगाच्यान. आतां शिवमोग्गा DCच्या युवजनांच्या पंगडांत एक तरबेती दिवंक दुसऱ्या युवजनांक मोटिवेट करूंक वेता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, म्हाका आनी तुका मस्त संगत्यो असाध्य, देवाक हर एक संगत्यो साद आसात. हर एक संगत्यो साद आसात. त्या देखून त्या भुरग्याक खंय म्हणी हांवें त्या दीस भायर गेल्लें जाल्यार पर्मनंटली तो भुरगो भायर येता आसलो. त्या दिसा ताका सोसून व्हेल्ल्यान तो आतां एक हेरांक एक आदर्श जाला, हेरांक एक साक्ष जाला तो. आनी तो म्हणटा, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಿತ್ತು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೀಗ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ. ताजे फिरगजेंत युवजनांचे पंगड नासतले. ताणेंच सक्कडांचे घरा भेट करून हांव बदलला, येया तुमी सांगाता मेळया आमी. आमच्यान खाली गेम्स मात्र न्ही, आमच्यान खाली डॅन्स मात्र न्ही, मागणें आसा, एकामेकाक उलयता आमी बरें करून, एकामेकाक कुमक करता, येया तुमी म्हूण ताणें सक्कडांकी सांगाता हाडलें. ते फिरगजेचे युवजनां कारण कितें गी म्हळ्यार मोगाचें न्हू, ताणें बोगसाणेचो अनभोग जोडलो. तुमच्या घरांनी तशेंच भुरग्यांनी व्हडांनी सूख केल्ल्या वेळार एकामेका बक्षिया. तेंत साम पावल सांगता, कुटुंबांचे संबंध वाडोवंक जाय, सोडूंक जाय म्हळ्यार एकामेकाक बक्षिजे खंय, एकामेका बक्षिजे. थोडे पटी ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕುಂಬಳಕಾಯ ಮುಖ ಆಗ್ತದೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯ अशें ते न्हिदता म्हणसर मात्र के न्हिदतना समाधान न्हिदाचें खंय. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं उठता गी ना गे म्हणून कोणांगे कळीत ना. मागीर राती न्हिदतना बरो आसलो, आतां सकाळीं उठतना पळया कोणाक सांगचें, न्हिदचे पयलें बरें उलयचें गी नाका. घरांतून भायर गेल्लो मनीस भितर येता म्हणली गॅरंटी ना. ताका देखून वयच्या पयलें बरें करून उलया, घरा आसतना वेळ दिया. ताका देखून हांवें केदाळे सांगचें भुरग्यांक युवा जाणां मेळिल्ल्या वेळार, मोगाच्या भुरग्यानो, तुमची आवय बापाय मेल्ल्या उपरांत तांच्या फोंडाचेर
नाव घालणं ग्रॅनायट घालणं व्हडलो फोंड बांदून व्हडलो कुरिस्कान इन लवींग मेमरी म्हूण बरें नाकात जिवंत आसतनांत तांचे एक बर्थडे सेलेब्रेट करा डेथ डे सेलेब्रेट करीचे म्हणना बर्थडे सेलेब्रेट करा तांची एनिवर्सरी गे वेडिंग एनिवर्सरी गे सेलेब्रेट करा एक तुमकां वस्तू दिवंक जायना जाल्यार ल्हानशें एक फूल दिया आनी हॅपी बर्थडे मम्मी म्हूण सांगा म्हूण सांगलें मसणां भुरग्यांनी घरा वचून केल्लें आसा त्या आवयनी फोन करून सांगला म्हाका फादर आमच्या कुटुंबांत मस्त संतोश जाता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ल्हान तोंडून तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तरबेती दिया कशें कितें खंयसर करूंक जाय म्हणलें शिकया आतां पळय तुमी पळय ही हांगा तो सकाळीं दनपारां तो तुमी बसलात 3 वरां थोडी आयलात 4 वरां थोडी कितलें बरें करून बसलात पळया तुमचीं भुरग्यां ही सोड ही दोगां सोड न्हू ती आलतार भुरगीं सो ती सोड उरलीं भुरगीं बसूं दी पळय तुमी बसला जाल्यार तुमचीं भुरगीं कित्याक बसनात तुमी बसल्यात कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना तुमच्या मायन आनी बाबान तुमकां फाटीं तुमच्या सांगाता बसोन काडून खंय बसयल्लें मुखार वचून बसा फाटीं पळयल्यार तुका पळय मागीर कालें करता रिजल्ट ना रिजल्ट सगळ्यांक वता कितें गी म्हूण थंय घरा गेल्लें तर मीठ आनी रेडी आसतलें त्या देखून तीं भुरगीं अशेंत बसून मिसाच्या बलिदानान भाग घेतलें कित्याक म्हळ्यार सांगलें आयकचें पडटा दुसरें एक्सपिरियन्स आसलें कितें जाता गी म्हूण आज पयलेंचे बरी मसणां भुरगीं नात एकच आरतीगू वंदे कीर्तीगू वंदे त्या देखून ताणी सांगलें बरी आवय बापाय तायत पुता करया म्हणटा हांगाच बसता मम्मी हांगाच बसता एक हांगाच बस केलें म्हणटा खंय म्हणटा चुकून गेला मागीर आनी मेळचो कश्ट म्हूण मसणां मोगाचें नांव कुटुंबांत तुमी मागणें करा कशें मागणें करा सांगता मेळ्ळें कुटुंबांत तेर्स म्हणटा आसतना बावार्थाचें दिर्वें आमकां मेळ्ळां तें बावार्थाचें दिर्वें आमी हेरांक दिवंक आसा हेरांक कोणाक कुटुंबांत दिवंक आसा एकामेका सुदारसिया एकामेकाचो मोग करा मलगडी आसलीं तुमकां कळीत आसा जें व्हडां आसतना कशें उलयचें भुरगीं आसतना कशें उलयचें गे म्हूण सुकून पडल्यार खंडीत जावन तांकां तुमी आळे पुता तूं व्हड जालें मागीर अशेंत उलयचें म्हणली एक देख दिल्लें बरी जाता सदांनीत खळनासतना मागणें करा मस्त लांब मागणें करा म्हूण सांगिना मोगाचें नांव मागणें मुटवें जाल्यार इवडना अर्था बरीत मागणें करा ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ मागणें करता आसतना ती मासली वाजली पळय वचून म्हूण सांगल्यार पुरा मासलेचेरच कॉन्सन्ट्रेशन वता ना पुरा काम करा वा पयलेंत मागणें करा कुटुंबाचें मागणें म्हळ्यार मोगाचें न्हू सगळ्यांनी सांगता मेळ मागणें करचें सगळ्यांनी सांगता मेळून मागणें करचें थंयसर कितें नडटा आमचे संबंद वाडटा 5 कण तेर्स म्हणटा आसतना एक एकल्याचें नांव काण मागणें करा एक एकल्याचें नांव काण मागणें करा आनी तुमच्या घरांत पळया कित्याक देव आशिर्वाद घालना गे म्हूण खंडीत जावन देव विसनार आशिर्वादां तुमचेर वता कुटुंबांत दिया कितें दिवंक जाय मोग दिया बोगसाणें दिया एकामेकाक तुमचो वेळ दिया आतांच्या संवसारांत मोगाच्या भावनांनी बेडिनो आमचे संबंध बिगडलात कनेक्शन्स चड जालात रिलेशन्स बिगडलात वी आर कनेक्टेड वी आर लिव्हिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कनेक्शन्स हर एक कडेन कनेक्शन्स आमी पळयता कनेक्टेड हर एकलें कनेक्टेड जावंक पुरो हॉटस्पॉट मोबायल उणें जालें चार्ज घालचें पुरा कनेक्ट जावच्या संवसारांत आसात रिलेटेडनेस ना पयस आसतना पळय तुमचीं भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत की परगांवांत आसतना तुमकां मेसेज घालतात आय लव यू मम्मी सो मच आय लव यू आय मिस यू सो मच म्हणून परत मेसेज घालतात घरा आयिल्ले वेळ तुमच्या बगल्यान बसून एक उतार म्हण सांगलां गे तांणी सांगिनात दे आर कनेक्टेड नॉट रिलेटेड तुमच्या देगेन बसूनच अनेकले मेसेज घालतात आय लव यू म्हूण तुमकां सांगिनात कित्याक म्हळ्यार पयस आसतना मोग चड खंय पयस आसतना मोग चड खंय पयलें देव मागणें आयकता कित्याक म्हूण सांगल्यार पळय पयलें हर एकली मागणें करताली म्हजो पती बेंगलोर गे मंगलोर गे बॉम्बे खंय पुरा काम करनासा घरा रजेक येवंकूच येना आतां म्हूण येवन घरा रावून दी सो इल्ले दीस म्हण आमकां पिकनिकाक भोवंक गी सैऱ्यांच्या घरा वचूंक इल्ले अवकाश दिवन दी म्हूण तुमी पुरा मागणें केल्लें
आनी भुरगीं खंय परत शिकून आसतलीं, इल्ले दीस घरा आयलीं, आयिल्ल्या वेळार पुरो शिकचेंत काम जालें. उलोवंकूच वेळ ना. आवय बापायक एकच टेन्शन, म्हजी भुरगीं घरा येवन इल्ले दीस रावून दी, रजेक म्हणी येवं दी म्हण सावन. आनी देवान तुमचें मागणें आयकलें हर एकल्याचें. आयकलें की ना? आनी 2 वर्सां भुरगीं घरांत ताल्लीं. कितें जालां तें? हां, कोविडा वेळार भुरगीं घरांत ताल्लीं. तोय नवरोय घरांत आयलो, वचून जावंकूच ना, फ्लायटां बराबर बंद आसलीं, घरांत आसलो. आनी भुरग्यांनी तक्षण कितें केलें की म्हळ्यार मोबायलांत क्लासीस सुरू जाले, लॅपटॉपांत वर्क फ्रॉम होम सुरू जालें. ह्या भुरग्यांक रांदून वण आवयक पुरोवपाक जालें. खावचें दामचें, खावचें दामचें इतलें जालें. आनी हांवें मागणें सुरू केलें, देवा कोरोना केदाळा वेता गे म्हूण. म्हळ्यार 2 वर्सां घरा रावल्लें पळय कोरोना, तें कोरोना केदाळा बेंगळूर वेता गे म्हूण. म्हळ्यार पयस आसतना मोग चड खंय, लग्गे येयल्ल्या वेळार मोग उणें गे. कुटुंबान तशें जायना सो मोगाचें न्हू. खंय आसल्यार तो मोगाचो बांद संबंद सोडून येचें. तर आज आमी मिसाचें बलिदान भेटोवंक येता आसतना मोगाच्या भावंडांनी भयणीनो, तुमचें कुटाम जेजूच्या मुखार हाडा. तुमचें भुरगें तें आसलें उणेंपण जेजूक समर्पण दिया. तुमचें खासदारी जिवितांत आसलें उणेंपण जेजूक अर्पिया आनी सांगा, जेजू आज तो न्हू हांव म्हज्या कुटुंबा जिवितांत एक परिवर्तन हाडूंक आशेतां. पॉजिटीव चेंज. एकामेकाक वेळ दिता, एकामेकाक सुदारसिता. म्हजीं भुरगीं सुकून पडल्या वेळार बसून आमी उलयता, एकामेका तें राजी संबंद वाडयता, बरो संबंद आमी वाडयता. कनेक्शन्स न्ही, आमी एकामेका संबंद वाडोवंक जाय. ह्या तेसावा पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, आतां मिसाचें बलिदान आसतलें तेज्या वेळार आनी ह्या नोवेना वेळार विशेश तरेन आमी मागया. बाळो किजूचें नोवेन करता आसतना आमचें सगळें कुटां आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या कुटुंबांचेर विस्तार आशिर्वादां देवून येवन दी म्हूण मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.